सुरुवातेक गायन करूया A23 पेज 11. आयच्या मिसाचे बोलदान आमी कितें मागुया. आयचे मीस पळयता नोवेनाचें केसरिदा फेर्नांदीस दिनवासाचें मीस कितें पळय ताचे पासत आयच्या नोवेनांत आमी मागुया. तशें आमी मागुया. आयज आमी टिचर्स डे आमी सेलेब्रेट करता आसतना सगळ्या आमच्या टिचरी पासत आमी मागुया. तशें आमी आमच्या संदेशकारां पासत आयच्या मिसाच्या बोलदांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या समेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचें सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावनेंदो आयज जेन्ना आमी ह्या 7व्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना जेन्ना आमी सायबिणीची नोवेनांत आमी वांटो घेता ह्या मिसाच्या बोलदांत आमच्या घोराब्यांत रावन ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या नोवेनांत आयज आसा 7वें नोवेन आमचें. ह्या नोवेनांत तुमी तुमच्या इतिहासा पासत तुमी मागता सायबीण लागीं आनी जेन्ना आयच्या नोवेनाचेर विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आयचो नोवेनाचो विशय मारिया कोस्टां काळजीदारपणान फुडो करून जियेली. आयज जेन्ना मारिया कोस्टां काळजीदारपणान फुडो करून जियेत आसतना आमी हेच वस्तुरेचेर मारयेचेर नदर मारुया. मारयेच्या जिवितांत जायते कोश्ट जिवितांत तिचे आसले आनी हीच कोश्ट आयचे विशय आमकां म्हणटा मारयेन कोश्टांतल्या काळजीदारपणान फुडो करून ती जियेली. एक नमुनो कसो आमच्या जिवितांत जेन्ना मारयेन आपले कोश्ट देवाचे पातयेवन आपल्या जिवितांत आपल्या काळजांत धरून देवाचे पातयेवन ती फुडें सरली. बरी पावलां तिणें आपल्या जिवितांत मारली. तर आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट दूख येता तेन्ना आमी जेजूच्या फुड्यांत आमी दवरुया. आयज जेन्ना पवित्र सभा उगडास करता आसतना कालकाताची भाग्योन तेरेसा आपलो देश सोडून कालकटाच्या ह्या गांवांत येवन जायतो वावर तिणें केलो. गोरिबां मदें दुबड्यां मदें सगळाच आपलो स्वाकार तांकां दिलो. आनी मादर तेरेसा आमी म्हणटा भाग्योन तेरेसा कालकटाची हिच्या जिवितांत जायते कोश्ट जेन्ना वावर सुरू केला तेन्ना तिच्या जिवितांत असलेच कोश्ट जशे परी सायबिणीच्या जिवितांत कोश्ट आयले मादर तेरेसाच्या जिवितांत तिच्या जिवितांत जायते कोश्ट सुरू जाल्ले. पूण सदांच ती आपले कोश्ट जेजूच्या फुडें ती दवरताली. सदांच सांजचे वेळार सातेर सॅक्रमेंटा फुडें बसून रोजाळ करता तेन्ना आपलो वावर आपले कोश्ट जेजूचे फुडें ती दवरताली. सायबिणीच्या जिवितांत
जेन्ना आयज आमी आमच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना सावेच्या जिवितांत कोश्टांत काळजीदारपणान फुडें तिरें केली तशें आमी हेच कोश्टांक फुडें करूंक आमी जेजूचो आदार आमी मागुया. सायबीणचें पोड आमी मागुया, तिचे नदर आमी दवरून ह्याच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमचे कोश्ट जेजूच्या फुडें धरून बरी पावल आमी मारुया. जायत आमी चुकले आमच्या जिवितांत हेच कोश्टांक फुडें सरूंक भोगसाण मागुया आनी फावो ते बरी वाट घेवचे तराच्या आमी साच्या बुदांत आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकींग सोपुर्विदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो मोज सगळ्यांक सारून सांगता. मनाची चूल आनी तोंडान विचारून वायट आसा बरें सोडून हांवें सायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एपाचो बागेंचो सांगपा मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वदादी आमची कागज आमची पदकां उकसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्यान कागलत करून सोम्या काकलत कर. क्रिस्ता कागलत करून क्रिस्ता काकलत कर. सोम्यान कागलत करून सोम्या काकलत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या संवसारांत आसतना सुपुनायेन प्रिती मोगाचे वाटेन मुखार सरून तुज्या राज्याचेरूच आपले ध्यान मोड दवरूंक भाग घेवन काळकाटाच्या तेरेसा तुवें आपयली. ह्या मोगाचे वाट धरून संतोष बडीकार सान फुडें वचून तिचे विनवणेन आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमेर उता जेजुक्रिस्ता वरवीं तोकरो दिव तुजे सवें पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेतारच लयताय सासणच्या सासनान. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आमी उच्चारता तो भावार्थ थीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोडशे रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असोकतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या तालण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मोन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब,
जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सभाव जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. उद्गार. उद्गार गायन करूया. B9 पेज 25 आम्ही तिसरो श्लोक गायतल्या. सर्वेस्व तुमचें सोव्यासूं तुमचे सगळ्यास मातया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. त्या उदेंतीच्या विद्वान परत वचना फुडें जुसेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बालका घे आतांच्या वय घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बालकाक ना करूंक ताची सूद करचो आसा. सुजे उठलो आनी बालकाक आतांच्या वय घेवन त्याच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर्यान थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. हेरोद मोर्तोस देवदूत इजिप्तांत जुसेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें, उठ, बालका घ्या आतांच्या वय घ्या आनी इस्रायल देशांत परत वच. कित्याक बालकाचो जीव काडून सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बालकाक आतांच्या वय घेवन इस्रायला देशांत परत गेले. पूण आपल्या बापायक हेरोदाच्या सुवातेर आर्ल्याक जुदेवांत राजवट चलयतालो म्हूण आयकून थंय वचून भियेलो आनी स्वप्नांत ताका देवान शिडकायलो देखून गेलेल्या प्रांतांत गेलो आनी नाजरेत म्हणटा ते नोगरांत वचून ताणें तिकान केलें. ताका नादस्करात म्हणटालीं अशें प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें तें पर्यान पाडून आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाकाय तुका क्रिस्ता. म्हाज्या भाव भयणो, आयज जेन्ना ह्या 7व्या नोवेनाच्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना आयचो नोवेनाचो विशय आमकां सांगता, मारिया कॉस्टान काळजीदारपणांत फुडो करून जियेली. मारिया कॉस्टान काळजीदारपणान फुडो करून ती जियेली. आनी ह्या नोवेनाच्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना
आमकां विशय साविरमाय वरी आमकां जायते शिकवण दिता. एक नोवेना विशया वयर साविरमायचेर आमकां नदर दवरूंक ताचेर नियाळूंक आमकां मागता. आनी आयज हो विशय आमकां सांगता कशे तरेन साविरमायन आपल्या जिवितांत जे कोश्ट आसले ते काळजीदारपणान फुडो करून ती झेली. भिवूंक न्हय पूण काळजीदारपणान फुडो तिणें केले जे कोश्ट तिच्या जिवितांत सुरू जाले ते. एक कोश्ट सायबाच्या जिवितांत सुरू जाताले ते कोश्ट सायबीरमाय आपल्या जिवितांत दवरून आपल्या काळजांत दवरून देवाचेर ती पातयली. देवाचेर तिणें बावार्थ दवरलो. ह्या बावार्थान सायबीरमायन काळजीदारपणान ती जियेली. आयज सायबाय आमकां हेच करूंक उलो मारता. सायबाय आमकां म्हणटा जेन्ना तुमच्या जिवितांत कोश्ट आसा तेन्ना निराशी तुमी जाता तेन्ना देवाचेर आमी पातयेवया. जेजूचेर बावार्थ आमी दवरुया. एक यात्नीक भाव मोगाच्या बाबडेंदो एक यात्नीक भाव जर्मनीच्या देशांत वावर तो कोत्तालो. आनी दीस आपल्या ऑफिसांत आसतना एक वस्तूर येता आनी वस्तुरी ह्या यात्नीक भावाक म्हणटा आपलें निराशपण ह्या पाद्री भावाक सांगता. म्हणटा फादर म्हजें आख्खें गोल लासून गेलें. म्हजीं भुरगीं अमेरिकाच्या देशांत तीं आसात आनी एकसुरें जिवीत ह्या जर्मनीच्या देशांत हांव रावून म्हजें एकसूरपण जिवीत हांव जियेता. म्हजें गोल आसलें पूण म्हजे लागीं धाकलें गोल आसा थंय म्हजें जिवीत हांव जियेता. हे वस्तूचें सगळें दूख आनी कोश्ट पळोवन यात्नीक भाव हे वस्तूरेक बोजवण दिता. आनी उपरांत ही वस्तू भायर सोदता आसतना फादरीक म्हणटा फादर आनी एक तुका हांव कितें सांगूंक सोदतां. आनी तें म्हणल्यार म्हजें कोश्ट कांयच ना. जेन्ना हांव जेजूची नदर मारता तेन्ना म्हज्या कोश्टा वरवीं म्हजें कोश्ट कांयच न्हय पूण जेजूचे कोश्ट म्हजेहून चड. जेजूच्या तकलेर कांट्याचो मुकूट पडलो. जेजू कुर्सार मेलो. जेजूच्या जिवितांत जायते कोश्ट आयले. म्हजें कोश्ट कांयच न्हय. तशें सायबीरमायच्या जिवितांत जायते जिवीत कोश्टांनी सुरू जालें पूण सायबीरमायन देवाचें पातयेवंक सोडूंक ना. सदांच देवाचेर बावार्थ तिणें दवरलो हे सायबीरमायन. आनी ही वस्तू फादरीक म्हणटा ही थोडीं उतरां आनी म्हणटा हांव म्हजें सगळें कोश्ट जेजूच्या फुडें दवरून म्हजें जिवीत फुडें व्हरता. म्हजें जिवीत फादर हांव काळजीदारपणान म्हजें जिवीत हांव जियेतां. जेजू म्हजें कोश्ट सोजमून घेता. जेजू म्हजें कोश्ट सुद्दां म्हज्या कोश्टाक तेंको दिता. आनी थोडीं सुत्रां ही सांगून जातकच ही वस्तू भायर सोदता. मोगाच्या बाबडेंदो जेन्ना ह्या वस्तूचेर आमी नदर मारता तेन्ना तिच्या जिवितांत जायते कोश्ट. जेजूच्या जिवितांत कोश्ट आयले. सायबीरमायच्या जिवितांत कोश्ट आयले. आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट. थोडेंच कोश्ट थोडीं दुकांत आसा पयशे ना जावं. थोडीं दुकांत आसा कोश्ट आसा जेवण ना जावं. थोडीं दुकांत आसात सूख ना शांती ना घराब्यांत दुकांत आसात. एका मनशाक एक कोश्ट मोगाच्या बाबडेंदो. पूण ह्या सगळ्या कोश्टांत आमकां निमाणो आमकां सहभाग मेळटा तो म्हणल्यार हे कोश्टांत आमी देवाचेर आमी पातयेवंक गरज. जेन्ना हांव देवाचेर पातयेवता म्हजो देवाचेर हांव बावार्थ दवरता म्हजें कोश्ट काळजांतीरपणान हांव फुडें व्हरतां. बरीं पावलां हांव मारता हांव काळजीदारपण घेवन. तर मोगाच्या बाबडेंदो आयच्या शिव वर्तमांत मातयेच्या शिव वर्तमान आमकां हो जबाब आमकां फावो जाता.
सायमाच्या जिवितांत खूब सुरू जाले देव येता आनी झुजेक म्हणटा मारयेक तूं गे आनी इजिप्ताक पळोवंक वच इजिप्ताच्या देसांत तूं पळोवंक वच बालकांक मारूंक सोदतात ही संदी देव दिता आनी म्हाका बाबडो झुजे मारयेक येता आनी इजिप्ताक पळोवंक वेतात म्हाका बाबडो सगळे आपले सोडून कोश आपल्या जिवितांत घेवन देवाचे पातयेवन फुडें ती सोदतात सगळो तेंको तांकां देवाचो आसलो तशें आमच्या जिवितांत जेन्ना एक कोश संकट दूख येता तेन्ना देव आमच्या फाटल्यान आसा देव आमकां वाट आमकां दाखयता तर आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जायत्या कोश्टांत संकटांत आमी आसा आनी केपटी ह्या वेळार जेन्ना हें दुयेंस आख्या संवसार शिंपडलां जायते आमी दुखी आसा तर आमचें दूख आमी सायबीमाचें आमी फुडें आमी दवरया जेन्ना आमी नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळ्यांक आमी मागता आसतले जावं आमच्या कुटुंबा पासत जावं संवसारा पासत जावं हे दुयेंती पासत जी कश्टां आमची भाव भयणां सगळे पासत आमी मागता आसतलीं तर सगळें आमचें दूख जे आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात कुटुंबांत कोश्ट येतात मनशाच्या जिवितांत कोश्ट येतात दूख येता तेन्ना हें सायबीणाचे फुडें आमी दवरुया जेजूच्या फुडें आमी दवरुया आनी मागुया हे कोश्टांत सूख मोगाच्या बाबतो आनी जेजू आमकां सदांच आमकां खात्री आसा जेन्ना आमी कोश्ट काडटा तेन्ना कोश्टांक सूख फाव आसा कोश्टांक सूख आमकां फाव आसा मोगाच्या बाबतो तर आमी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ आमी केला ह्या वाचपाचें आमी नियाळ आमी केला ह्या सायबीणाचे आमी पातयेवन तिच्या जिवितांत कोश्ट आसले आमच्या जिवितांत आमी जेन्ना कोश्ट आसा तेन्ना देवा मुखार आमी दवरून सायबा मुखार दवरून हेच कोश्टांत आमकां सूख मागूंक बरें मागूंक देवाचो आदार आमी मागुया दाना तोयरेच्या वेळार गायन करूया C11 पेज 32 मोच्या बाबडेंतो मोचें तुमचें बोलदान सर्वदा देवपा मानता तसलें म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करून भाग्यवंत कालकाटाचे तेरेसा चौगडास जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान तुका भेटोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तून वेळ आमच्या कारसांनी काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचें सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आमची कारसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक काय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवाद सुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदा सासणाच्या देवा सर्व कराय सोरताय जेस क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिनवास सूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शिस्त सुगुणांनी दादले आनी बायले खूब जावन दर एका काळात तूं तुज्या पवित्र सभा नव्यान बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाची तूं तांकां गोवाय करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभशात. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दीत निरंतरी देखून सगळ्या देवतां भक्तां संगाती स्वतासून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार व्हडल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोड तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कॉसून सत्संग वैश्य आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसतो समोर बशी. तेच वेळेचो दुसरें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या सासणी कृष्ण रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस तुमचे बसत तें बरयतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुयांक. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्माचो आमी भक्ती मुडार सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो कितें तुका दिन वाचता आनी जेजूची करून गोशेवतल्या आमा समेसा पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो घडाच कर. फ्रांस आमच्या बागीन बापा फिलीप आमच्या गोडी बापा आनी सगळी आडणी वगर बोर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्माचो प्रस्न मेळ्ळ्यान ते आमच्या बाबड्यांची कागद कर. तांकां देशकोती मेल्ल्या समेसांक तुजें पवित्र मुखार पडून फाव कर. आमा समेसांची दया करून मागता. आंको आमरे देवाश्मे संगाती तिची बुद्धी भाग्योन सुसे भाग्योन दोमदूत भाग्योन काकडची तेरेसा आनी सोड काल तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फाव कर. जेज क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेस वरवीं त्या जेसांता त्या जेदताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासोच्या सासणान. जेजू आमकां मागणें शिकय आसलें तें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. शेवरायस आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट रेगुलाय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. तेगणे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंट्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोवंक रेखता.
थ्रू आमकां शिवदाक आकृतीन सर्व पदार्थोय आनी सर्व कारणटी बाटाई कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचे दिश्ट घाल आनी गुशेभर तिका शांती दी आनी सुंद केकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजू चलयताय सासणच्या सासनांक आमेन सुमेची शांती स्वर्गा तुमचें सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं एकमेका मोगान शांती दिवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवण आपले ती सुगल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे दवरिवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया D12 पेज 53 प्रार्थया मोगळा आनी विस्वासाच्या बापा जेजूच्या कुडीर रावताच्या ह्या जेवणाचे बळान भाग घेवन कालकटाची तेरेसाची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर आनी तुवें आमच्या जिणेंत सुरू केलां तें आमच्या पवित्राचें काम सोम्या जेजू येतलो त्या दिसा पर्यान तूं सुपूर्णायेक पावय हें हांवें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन आयज जावन आसा टिचर डे सगल्या टिचरींक तशें आमच्या संदेशकारांक हॅपी टिचर डे म्हणून विश करता आनी आमच्या सायबीमायची आमी नयना करता सायबीमायन सगल्या आमच्या टिचरीचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं सरेस्वर तुमचें सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्वभद्रा देव बाप आनी पुत्र पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसव्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करूया